नमस्कार येवकार. गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार. आयुष्याचो उतार तरी प्रखर झुंजार, एक सत्य अहिंसावादी विचार ब्रह्मांडाच्या मार्गार. गाय गोरवां रस्त्यार, मोने जातीक ना आलाशिरो आधार. कत्तलखाने गल्ली बांदार, न्हिदले खाकी राखणे रखवालदार. उबें करूंक घरदार, आदी उधारीचो हातभार. उदार जालो उधार, नाव आदाराचे नागवणचा. साता समुद्रा पार, नवोदितांचो विक्रमी एकसार. भिणायतल्यांक सडेतोड वार, अजिंक्य तिरंगो दिमाखदार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. 15-20 दिसां भितर सरकारी नोकऱ्यांच्यो जायराती. मुख्यमंत्री म्हणटा खात्यांनी 10,000 वॅकन्सी. डिग्रीवाल्यांक एप्रेंटिसशीप स्कीम. कॉम्पिटिटिव्ह परीक्षांक कॉलेजांनी ट्रेनिंग. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी सुधारता. एक्सिडेंटा उपरांत पयलेच खेप उलयलो मिडिया कडेन. वॉर्डा भायर व्हीलचॅराचेर पासयेक. भाऊ म्हणटा बरो आसा, 4-5 दिसां डिस्चार्ज. सुरावले बांदार धाड. गायी गोरवांचो बेकायदेशीर कत्तलखानो बंद. चौगांक उखल्ले. लोकांच्या कागाळी उपरांत पुलिसांक जाग. गोंयभर, कर्नाटक, महाराष्ट्रांतल्यो कोंबड्यो तांतयां बंद. हाऊस बिल्डिंग स्किमीर OTS काडून सरकार कर्मचाऱ्यांक नागयता. आदी हप्ते कापले, पयशे कड्डिले, तांकां डिफॉल्टर केले. OTSाक पयशे खंयचे? गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, गांधीवादी, समाज वावुरपी, मार्गाचे संस्थापक गुरुनाथ केळकार संवसाराक अंतरले. वेगवेगळ्या मळावेल्यान झुजाऱ्याक आर्गां. फाल्यां निमाणे संस्कार. आनी टीम इंडियाची बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिखपाची हॅट्रिक. गब्बाचेर ऑस्ट्रेलियाची 32 वर्सांनी हार. ऋषभ पंत मॅन ऑफ द मॅच. शुभमन गिलाचो धडाकेबाज खेळ. भारत अजिंक्य. येता त्या 15 ते 20 दिसांत सरकारी नोकऱ्यांच्यो जायराती काडटले. वेगवेगळ्या खात्यांनी मेळून 10,000 वॅकन्सी आसात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. स्वामी विवेकानंद जयंती सप्तका निमतान सांग्या आनी कुडचड्यार कार्यावळी जाल्यो. पदवी अभ्यासक्रमा उपरांत विद्यार्थ्यांक सरकारी जावं खाजगी आस्थापनांनी एप्रेंटिसशीप मेळटली. स्पर्धात्मक परीक्षांचे ट्रेनिंगेक खंय कॉलेजींनी कोचिंग सेंटर्स उगडटले. फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर म्हाका दिसता चडांत चड पोस्टांच्यो एडवर्टायजमेंट ह्यो हांवें म्हटलां 10,000 हय. हांव आजुनूय परत रिपीट करता. सरकारा कडेन एट प्रेझेंट विविध डिपार्टमेंटांनी मेळून 10,000 सुमार पोस्ट जे आसा हे निश्चितच भरपाचे आसा आनी एलिजिबल कॅन्डिडेटांक नक्की मेळटले. आमी सरकारा कडेन एप्रेंटिसशीप हाज्याय सकयल जे ग्रॅज्युएट जावन भुरगो बेकार उरचो न्ही, तो घरा कडेन रावचो न्ही, तेणी कितें तरी स्किल्ड करचें. पूण एप्रेंटिसशीप नांवाचो नवीन म्हणजे ताका नोकरी आसात पण ताज्या भायर ताका नोकरी मेळूंक ना. आत्तां ग्रॅज्युएट जाला जाल्यार निदान तेणी 1 वर्स ट्रेनिंग म्हणून तेणी एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉईन जावचो. फेलोशीप घेवपाचें आसा. इंटर्नशीपचे कार्यक्रम अशा पद्दतीन वेगवेगळे युवकांच्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली इवन दो इन गव्हर्मेंट सेक्टर आनी इन प्रायवेट सेक्टर. पयले फावटी आमी मॉडल करियर सेंटर वीच इज एम्प्लॉयमेंट एक्शन वीच इज ओपन फॉर द प्रायवेट कंपनीज. पयले फावटी सरकारान थारायलां की फॉर द कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आमी गव्हर्मेंटाच्या प्रत्येक कॉलेजींत सेंटर सुरू करता. बट कॉम्पिटिटीव जगात जर आमी येतले आसत जाल्यार कॉम्पिटिटीव एग्जामी कडेन आमकांय वचपाक जाय. आपल्या कामाक खंय कांय लोक गाळी घालतात, घालुनी. पण जे हांव काम करता ताका हांवें खूब फावटी पळयलां. थोडेशे जाण गाळी सवाता, कांयच चिंता ना म्हाका सवानी गाळी. पण खुबशे जाण तुमच्या सारके म्हाज्या खातीर एप्रिशिएटूय करतात. ते म्हाका तरणाट्यांक आदार दिवंक आपूण केन्नाय उबो म्हूण काबराल सांगता. तेजे कितें आपणाचे गोंयचे खातीर भुरग्यां खातीर कितें विचार आसा आनी कसले विचार आसा आनी फुडें कशें वचपाक शकता तो सांगतलो. एक लक्षांत दवरपाक जाय की तुमी जर सेल्फ अपॉइंट कितें करूं शकता आनी सेल्फ फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार म्हजो तुमकां म्हजी भुरगीं म्हणटरी फूल सपोर्ट आनी तेंको आसतलो. लोकांनी बऱ्या प्रकल्पांक तेंको दिवचो म्हूण सांगेच्या आदल्या आमदाराचो उलो.
स्टुडंटा खातीर मयूर नायक. सगळ्यांच्या आशिर्वादान देवाच्या कृपेन खूब दिसांनी हो दीस पळयलो. आयुष्य मंत्री श्रीपाद भाऊ एक्सिडेंटा उपरांत पयलेच खेप मिडिया कडेन उलयलो. तो खंय आतां बरो आसा. दोतोरांनी ताका वॉर्डा भायर व्हीलचॅराचेर मेकळे हवेक हाडिल्लो. लोकांनी गर्दी करची न्ही, GMCंत खबरेक येवचें न्ही, 4-5 दिसांनी डिस्चार्ज मेळटलो म्हूण भाऊ सांगता. 11 जानेराक ताका कर्नाटकांत एक्सिडेंट जाल्लो. एक्सिडेंटांत ताची घरकान्न गेल्ली. ओके भाऊ, आज तुम्ही भायर येयल्या हॉस्पिटलाच्या या कितें मॅसेज दिवंक सोदता? सगळ्याच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या आशिर्वादान खूब दिसांनी दीस पळयला. एकच विनंती सगळ्या कडेन, हांव चड उलयना, मातशी इन्स्पेक्शनाक लागून कोणेच भितर हॉस्पिटलान येवचें न्हय. कारण 4-5 दिसांनी आयल बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल सगळ्यांक मेळटलो. त्यामुळे तुका घाई करपाचें हांव बरो आसा. तुवें जर पळयला मुद्दम जावन आमच्या सगळ्या दोतोरांनी नर्सींनी भायर फिरोवपाक हाडलो. हेचो अर्थच तुमी समजून घेयात. फक्त 4 दीस जातले, जास्त कांय वचना. कृपा करून सगळ्यांनी आसा थंयच्यानच खबर घेवची, आमचे आशिर्वाद दिवचे. देव बरें करूं. सुरावले बांदार धाड घालून गायी गोरवांचो बेकायदेशीर कत्तलखानो बंद. चौगांक उखल्ले. बेकायदेशीर कत्तलखानो चलता म्हणून लोकांचे कागाळी उपरांत पुलिसांची हालचाल. ते थंय पावच्या आदींच एके गायीक मारिल्ली. थंयच्या लोकांनी थंय गोरवां कापू नका म्हणून कितले फावट शिटकावणी दिवन जाली. आयकना तें पळोवन पुलिसेक सांगलें. वड्याचेर आमी रावताय कळटुकांनी. आमी तांकां प्रत्येक टायमार सांगिल्लें की हिंगा कितें कातून नाका, गाय बी कितें मान नाका, आमकां प्रॉब्लम जाता. अशें करून सगळें सांगिल्लें तांकां. 10 फावटी सांगलें. आमच्या मामा तुमी ताका सांगला ऑलरेडी. ताणें पयलीं वॉर्निंग दिली कातोनाक म्हण. चड जातलें म्हण, पूण ते सद्दां कातरपाक लागले. म्हणजे अशें करून केन्ना केन्ना बी आमी लास्ट मात चोयले मागीर लास्ट आमी कळयलें कळटुकांनी. पूण आतां तुमी पुलिसे बी आपयले. पुलिस बी आपण मागीर सांगलें तांकां. तुम्हाला केन्ना ऐकना. आज ताका मरे ते मुगे कजन लायव जालें तांकां. तिंगा कापताले ते. हय, सदां कापताले हरशीं ते. सदां कापताले. अशें करून वास येताले, पूण अशें करून लायव केन्ना मेळूना. इतले मजगतीक कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान पुराय गोंयांत कोंबड्यो आनी तांतयांची आयात बंद. बर्ड फ्लूचे फाटभुंयेर महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान कोंबड्यो आनी तांतयां उत्तर गोंयांत हाडूंक बंदी घाल्या. उत्तर गोंयची डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आर मनेकान ऑर्ड काडल्या. कोणें ऑर्ड मोडल्यार ताचेर एक्शन जातली म्हूण शिटकावणी. कांय दिसां फाटीं दक्षिण गोंयांतूय मॅजिस्ट्रेटान अशीच बंदी घाल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ केळेकार 91 वर्सांच्या पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. गांधीवादी केळेकार एक लेखक, समाज वावुरपी आनी मार्ग ट्रस्टाचे संस्थापक. वेगवेगळ्या मळावेले फुडारी मानेस्तांनी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायतना ह्या झुजाऱ्याक आर्गां ओंपलीं. निमाण्या दर्शनाक तांची कूड फाल्यां सकाळीं मडगांवां तांचे घरा दवरतले. 11 वरांचेर कुडीचेर निमाणे संस्कार जातले. एक ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक जाणटो जालो तरी जाणटो असो केन्नाच वागलो ना. सदांच तरणाट्या भशेन वागलो. मार्गा खातीर ताणें काम जें केलां तें म्हाका दिसता आज पर्यंत कोणेच करूं ना. फक्त गोंया पुरतें ताचें काम सीमीत नाशिल्लें, जाल्यार तो गोंयच्या भायरय पाविलो. ते मागीर सावंतवाडी जायत, बेळगांव जायत. म्हाका ताचे बरोबर खुबश्या ताच्या मार्गाच्या कामात सहकार्य करपाची संदी मेळ्ळी. आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे स्वता गांधीवादी विचारांचो, नेहरूचे विचाराचो, तांची विचाराची शैली आनी वाडोवपा खातीर ताणें प्रयत्नशील केलें. नेहरू सेंटर आज जे कुडतरेच्या भागांत
आज चलता हाजे सुद्दां गुरुनाथ बाब प्रवर्तक. खरो गोंयकार इतल्याच खातीर हांव म्हणटा कित्याक तो एक प्युअर गांधीयन जो मानतालो की कोंकणी आनी गोंय हें बरोबर वचपाक जाय. गोंय म्हणटा तें प्रोग्रेसीव जावपाक जाय, फॉरवर्ड वचूंक जाय आनी फॉरवर्ड वतना सिवीक सेन्स म्हणटा ते आमच्या नागरिकांक मेन आसपाक जाय. ज्या टायमार सिवीक सेन्साचो एक सादो चॅप्टर आसतालो इस्कॉलांत तेन्ना गुरुनाथ बाबाक एक दूरदृश्टी आशिल्ली की मार्ग म्हणल्यार मुवमेंट टुवर्ड्स अमिटी ऑफ रोड्स इन गोवा. मार्गाचें जें काम आसा तें फुडले पिळगेन हातांत घेवन सगळ्या कडेन हें पावोवन गोंयांत एक रस्त्याचेर सिस्टम येवचो, सिवीक सेन्स गोंयकार बाळगूंक लागचे. हें जर आमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी ताका खरी उमेद आनी खरी ताका श्रद्धांजली दिवंक पावतले. ह्या 60व्या वर्सा पदार्पण करतना ही बातमी आयकून मनाक सर्र जालें, वायट दिसलें. कारण तांणी केल्लो त्याग, तांणी केल्लें समर्पण हाका लागूनच आयज हें गोंय राज्य आमी स्वतंत्रतायेन आमी आमचें फ्रिडम भोगतात. म्हाका दिसता तांच्या निधनान जी आमची हानी जाल्या ती केन्नाच भरून येवची ना. हाऊस बिल्डिंग स्किमीचेर OTS काडपी सरकार कर्मचाऱ्यांक नागयता म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. घराच्या रिणाचे हप्ते नेमान कापले, बँकेक भरी नासतना भलत्या गजालींक कड्डिले, स्कीम घेतिल्ल्याचे सिबील देंवले, ते डिफॉल्टर जाले. आतां OTSच्या नांवान सरकार तांकां आधार केल्ल्या भशेन दाखयता. OTSक वचून कर्मचाऱ्या कडेन एका बरोबर इतले पयशे खंयच्यान येतले काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. वन टायम सेटलमेंट म्हणटी जे डिफॉल्टर आसात तांच्यासाठी वन टायम सेटलमेंट उरता. आनी जर गव्हर्मेंट एम्प्लॉई कडेन जर पयशे आशिल्ले तर तुमचे कडेन लोन घेवपाचो गरज नाशिल्लो. वन टायम सेटलमेंट म्हणजे कितें? समज 10 लाख लोन आसा, आपूण एक 2 लाख सोडटा आनी 8 लाख तूं आत्तां फारीक कर, इतल्यान तुका 2 लाखाचो वेळ मेळटलो. दॅट इज अ वन टायम सेटलमेंट. हांगा तूं जर गव्हर्मेंट एम्प्लॉई कडेन जर 8 लाख रुपया आशिल्ले एकदम फारीक करपाक तर तो तुमचे कडेन लोनाक येनाशिल्लो. गव्हर्मेंटान एम्प्लॉयांक फटयले, एम्प्लॉई जे आहा तांकां फटयले, तांकां नागयले म्हणटा हांव. जेन्ना हांव म्हाजो इन्स्टॉलमेंट सिन्सियरली फारीक करता, गव्हर्मेंटच कट करता पगारांतल्यान, तो तूं दवरता, तो तूं तुजी दुसरी वेगळी कामां वापरता आनी तो बँकांक भरना. आनी हातूंतल्यान कितें जालें? तांगेलो क्रेडीट स्कोर देंवलो, तांगे त्या डिफॉल्टरांक गेले. म्हणजे सरकारान गव्हर्मेंट सर्वंटांची, कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केला. आपल्या कडेन काम करणाऱ्या लोकांची फसवणूक करणारें हें सरकार तें बाकीच्या लोकांक कशें वागतलें हें हाजे पयलें सांगिल्लें आहा. OTS स्कीम घेवनय घराची मालकी मेळची ना. सरकारान सगळ्या लाभार्थींचे पयशे बँकेत भरून क्लियर केल्यारूच मेळटली. बँकेची कंडिशनां आसा, जरी तर हो ट्रान्सफर करतले गव्हर्मेंटान एंटायर लायबिलिटी क्लियर करची म्हणून. तेच बरोबर मॉर्टगेज आनी सेक्युरिटी गव्हर्मेंट सर्वंटांनी परत आपल्या कडेन दिवची म्हणून. एक्सपेन्सीस टुवर्ड्स टायटल इन्वेस्टिगेशन, व्हॅल्युएशन, हे स्टॅम्प ड्युटी, हे सगळें गव्हर्मेंट सर्वंटान आपल्या कडेन परत करचें पडटलें म्हणून आनी प्रॉपर्टी आपल्या कडेन दवरची पडटली मॉर्टगेज. जाल्यार हे गव्हर्मेंट सर्वंटांक परत कित्याक? क्लॉज 17 आसा ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द बँक एंड द गव्हर्मेंट. हे क्लॉज 17चेर एक कंडिशन आसा की एंटायर 300 crores पळय तो एमावंट आसा तो पे जाल्या शिवाय गव्हर्मेंट बँक हांकां गव्हर्मेंटाक डिस्चार्ज करची ना म्हणून लायबिलिटींतल्यान. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. इंडिया अहेड चॅनलाच्या सर्वेंत खंय आपान काँग्रेसीक सापूच फाटीं वडयल्यात. हो सर्वे पळयल्यार लोक मगो आनी गोवा फॉरवर्डाकय विटल्यात. येता त्या 14 म्हयन्यांत आपाचो गोंयांत सरकार पक्ष BJPक ओव्हरटेक करपाचो प्लान. ह्या सर्वेंत खुद्द BJPच्या मतदारांची दुसरी पसंती आप म्हूण आपाचो दावो. तर काल इंडिया अहेडचो एक सर्वे जालो, ओपिनियन पोल सर्वे. तांच्यांनी जो सर्वे केलो गोंयभर, तातूंत आम आदमी पार्टीक बरी मतां दिल्या. म्हणजे आमी BJPच्या कांय पर्सेंटेज फाटल्यान आसा, पूण काँग्रेसीच्या मुखार आसा, आमी खूब मुखार आसा. आमी सगळे जाणा की 14 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. ह्या 14 म्हयन्यान ही पर्सेंटेज आमी आनिकूय वाडोवपाक शकता. BJPक सगळ्यांत चड वोट्स ह्या सर्वेन मेळ्ळ्या.
आनी ते आम आदमी पार्टीक हो दुसरो पर्याय म्हणून आतां पळोवपाक लागल्या. MGP आनी गोवा फॉरवर्ड हे पक्ष तांकां लोक विटल्या. दुसरे गोवा फॉरवर्ड वो ह्या फावटी फातोडानूच फॉरवर्डाचेर येता काय म्हणून दुबाव पडला लोकांक. सर्वेंतले हांव तुमकां सांगता, बीजेपीक ज्यांच्यांनी वोट केल्ले 33%, त्या लोकांक विचारलें की तुमकां सेकंड ऑप्शन जर दिलें जाल्यार तुमी कोणाक वोट करतले, जाल्यार ऑलमोस्ट 15% बीजेपीतल्या लोकांनी सांगलें की आमी आम आदमी पार्टीक वोट करतले म्हणून. उदकाचो इश्यू घेवन वाळपयचे हिवरें, असोडें, शिरसोडें आनी चुरंगुळेच्या थळाव्यांनी वाळपयच्या PWD ऑफिसार मोर्चा व्हेलो. ऑपरेटरांच्यो खंय नित्याच्यो कटकटी. लोकांक उदकाक न्हंयचेर वचचें पडटा. 3 गांवांक मेळून एकच ऑपरेटर, तो एक दीस दांडी मारता. जेई म्हणटा कितें तरी उपाय काडटा. म्हाजो ल्हान भुरगो आसा, तेका झाडून हांव न्हंयचेर वयता उदकाक. डेली कोणा कडेन दवरून वचपाचें. एक वराचें काम, फक्त एक वाल फिरोवंक जाय आनी कितें करूंक जाय. ते कितें तेका खणपाक जाय, हणपाक जाय, कितें करूंक जाय. पाणी सोडलें काम जालें ना. लायट गेली काय पळोवंक जाय न्हू, ते सुद्दां पळयना. आनी आतां 10 मिनटां जालीं उदीक सोडलें न्हू, 10 मिनटान लायट गेली न्हू जाल्यार तो बरो पाणी सोडिना. आनी परत विचारल्यार पाणी येवचें ना म्हणून सांगता डायरेक्ट. ऑपरेटराक सांगलें उदीक येयना म्हणून, तो सांगता वाळपय जाला आनी ऑफिसान कंप्लेंट दिया म्हणून सांगता. आमी शिरसोड्याच्यान येयला. आमी उदका खातीर येयले. आमकां बुधवार दिसाक उदक येयना. उदकाकार आपल्याक सुटी म्हणटा. मेन म्हणजे आमकां बुधवारा एक ऑपरेटर जायो. फाल्यां येता म्हणून सांगला. चालू आसतना गेले एक ऑपरेटर आनी 3 गांवांक उदक सोडचें पडटा. 2 जाय न्हू. इतले मजगती वास्कोच्या ओरुल्या, मेस्तावाडो आणि मांगरातले लोक बायणा PWD ऑफिसार पावले. कितली वर्सांच जाली खंय त्या वाठारांत नळाक उदक सारकें येना. आमकां खूब वर्सां जाली प्रॉब्लम आसा. आमकां उदक सारकें येना. की रातचें केन्ना येता तें आमकां खबर आसना. एक तर आमी सकाळ फुडें उठून उदक भरता, फातोडेर उठता आनी हो प्रॉब्लम आमकां खूब त्रास जाता. बांयचेरूय वचपा आतां आमकां जायना. जेन्ना आमी कंप्लेंट करता तेन्ना ते 2 दीस उदक सोडटा लोकां खातीर. पूण परत हो 3रे दीस तोच प्रॉब्लेम जाता. आतां आज आमी सगळीं येयला जाल्यार हांगा येयना, कोण ना कोणाक विचारपाचें काय कळना. हांगा बिलाय सारकी टायमार येता, टायमार लोक भरता, तरी कित्याक प्रॉब्लेम करता अजुनूय आमकां खबर ना. असोच तर आमकां त्रास जायत रावलो जाल्यार आमी परती अशी रस्त्यार येतली सगळीं जाणां. आयज आमी थोडीं जाणां येयल्या, हेजे फुडें आमी खूब जाणां येतले. म्हाका दिसना कितें पाण्याचो प्रॉब्लेम आसतलो. कित्याक पावस तो असो पडला, कित्याक पावसाची पाण्यान कमी नासपाक जायना. पूण खंय तरी कितें प्रॉब्लेम आतां हांव नको PWD कितें करता काय ते मनीस जे दवरले ते वाल सोडपी तेंचो कितें प्रॉब्लेम जाल्यार हांव. आमकां पयलीं 2.5 रुपया आहले थंय तेमी आज 5 रुपया केल्या, 3.5 रुपया केल्या. जे जाग्याचेर 5 रुपया आहले थंय 9 रुपया केल्या. हांव म्हणटा तुमी बिलांय वाडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रियोरच्या आमदार मंत्र्यान सारमनस तोकार हायमास्टाचो उजवाड घालो. दिवचले हावसिंग बोर्डाच्या भुरग्यांक 30 वर्सां जालीं खेळूंक सुवात ना. आमदार मायकलान कळंगुटे टोमाटाची रोपां वांटलीं. आय चेंज माय सिटी वरवीं लोकांच्यो कागाळी रजिस्टर करूंक CCPचे 30 स्टाफाक स्मार्टफोन. बेशिस्त 2 व्हिलरवाल्यांचो लोकांक फेरीबोटींत त्रास जाता म्हूण खांडोळेचो सरपंच सांगता. गोंयभरच्यो एक खबरो. पंचायत बेतकी खंडोळा ह्या भागातल्या अमेवाड्या वाड्याचेर आणि खास करून टोका सारमनस जी फेरी जी आसा ते संपूर्ण आमच्या अमेवाड्याच्याच नागरिकांच्या आणि बेतकी खंडोळाच नागरिकांच्या न्ही तर संपूर्ण आमोण्या बिचोली मयीचे जे लोक जे आसात सातत्यान हांगसर हो काळोख पडटालो आणि त्या निमित्तान एक मागणी आशिल्ली हांगसर एक हाय मास्क घालचो आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आजच्या हाय मास्काचें आमी घालून आज उद्घाटन केल्लें आसात. आमी सातत्यान बरी सर्वीस दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसात. की फेरोडेचे लोक जे फेरबोट तांकां काळ जे मोटरसायकल जावं स्कूटर घातले ते बाबडे धडेवयल्यान सुद्दां कितलेच जाण सकयल पडलेले काळोख आसल्या कारणान. म्हणून जेन्ना आमचो मिनिस्टर हांगा म्हणजे आमदार गोविंद बाब गावडे जावच्या पयलीं आमच्या हांगा भोंवतालो तेन्ना आमकां ताणें एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हो कामो तुमकां हांगा घालून दितलो. फर्स्ट टायम आमच्या हावजिंग बोर्डान व्हॉलीबॉल लीग दवरला. तो म्हणजे फक्त आमच्या हावजिंग बोर्डाच्या भुरग्यां खातीर. कित्याक तुमकां खबर आसतलें की सद्या यूथ जो आसा तो फिजिकल एक्टिविटीज जशे खेळ आसा आनी कितें आसा तितूर फाटीं सरत आसा.
आनी चडसो मोबायलान किंवा कंप्युटर हितून चडसो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. सो त्या खातीर आमी ह्या भुरग्यांक आतां मातशी कितें फिजिकल एक्टिव्हिटी जावनी म्हणून हांगा गेमी दवरल्ली आसा. आमी हांगा जवळ जवळ आतां 30 वर्सां जाले रावतात, रहिवासी आसात आनी आमकां देवाच्या कृपेन 2 मोठे ओपन स्पेस आसा. पण ही गेली 25 वर्सां केन्नाच डेवलप जावंक ना. आतां तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट चालू आसा. तो ग्रावंड पळयची जाल्यार सगळ्यान डेंजरस ग्रावंड आसा. फिजिकल एक्टिविटी किंवा कसलीच एक्टिविटी करपाक गेल्यार चान्सीस आहा की इंजरी जावं शकता. तशें आमकां हांगा हॉलाची गरज आसा. कित्याक हांगा जे एकठांय येतले आमकां हॉल ना. आमी कोणाच्या तरी एका घरान हांगासर मिटींग येता, हावजींग बोर्डाची किंवा हावजींग बोर्ड स्पोर्ट्स कल्चर आसा किंवा हावजींग बोर्ड सोसायटी आसा. जर आमकां हॉल आसात जाल्यार बाकीची हेर कॉम्पिटिशन आमकां महिला खातीर घेवंक मेळटली, भुरग्यां खातीर घेवंक मेळटली. हांव जाणा कोमोडकार सगळे हे कितें टॉमेटांचेरूच ना, तेंचे कडेन कितें ना कितें आहा, आमचे ट्युरिजम एक्टिविटी चालू आहा. बट इट इज फायनली सॅटिस्फॅक्शन की आमी आमच्या शेताक आमच्या भाटांत टोमॅटोज रोयली, रोपे घातले आनी तेजे फ्रूट येयले आनी आमी ते विकले आनी कोणाक तरी ते गोंयकारांक मेवतले खावपाक आनी आमकां थोडे पयशे मेवले. दॅट इज गोइंग टू बी द सॅटिस्फॅक्शन. आय वॉन्ट यू टू सी दॅट युअर चिल्ड्रन, तुमची भुरगीं आहा तांकां हितून तुमी इनवॉल्व करप. आम्ही सबसिडायज केल्ली ती 3 रुपया वा 3.5 रुपया कितें, तेजे फुडें पंचायतीन वचून सबसिडायज केल्ली आहा टोटली फ्री म्हणून. हे फर्स्ट आमी कलांगुटात लॉन्च करता, तेजे उपरांत पार्रा वयतले, आरपोरा नागवा वयतले, तेजे दुसरे पंचायतीन वयतले, पेडणे तालुक्यान वयतले, सावथाक वयतले. 18,000 रोपे असले आमी रेडी केल्ले आहा. आय चेंज माय सिटी हो एप आमी 4 म्हयन्या पयलीं आमी हें केल्लो, इंट्रोड्यूस केल्लो. हेजो हेतूच असो आशिल्लो की प्रत्येक नागरिकाक कितें जें घडटा पणजेन, सपोज ते गार्बेज खंय उडयता कोण, जावं कोणूय कितें इल्लिगल एक्टिविटी आसा, कितें आसा, ताका फोटो अपलोड करूंक मेळटालो त्या एपाचेर. आनी इतको तो आतां आमी इतको इजी केला की कोणाकूय कितें दिसता खरेंच हें बाबा एक इल्लिगल जाता, कोणी गार्बेज कोणी मनीस हाडून गार्बेज खंय उडयता, तेजो फोटो काडून तेंच्यांनी तो अपलोड करूं येता. We are taking this digital grievance mechanism to another level by distributing smartphones to all our zone supervisors, and the hierarchy of our administration where these complaints will then be logged. Each person has been given the responsibility of its complaint and how the complaint will be tackled and how the complaint will be resolved. गाडयो फेरवडी घालून सारमानसरचे येता आसतना त्यो गाडयो भितर आसता, पूण हे मोठ्या गाड्यान स्कुटरकार इतल्या लोकांक त्रास करतात ते फेरवडींच्यो गाडयो भायर काडच्या पयलींच त्यो आपल्यो गाडयो भितर घालतात. आतां तुमी हांगा सगळ्यांनी पळयल्लें आसा, म्हणून तेंकां सगळ्यांक मोठ्या गाड्यांनी स्कुटरकारांक एक विनंती आसा की गाडयो भायर काडल्या शिवाय तेंच्यांनी गाडयो भितर घालच्यो न्हू. आनी वयल्यान कितें म्हणटा ते लागात जाल्यार वयल्यान तेंचे कडेन झगडीं करता. असलें कितें जाल्यार मोठ्या गाड्यांनी स्कुटरकारांची चूक आसतली. ती फेरवडींच्यो पयल्यो गाडयो भायर काडल्या शिवाय तेंच्या गाडयो भायर काडूंक जायना. गव्हर्मेंट सगळे कडेन पावचना. आमी स्वताच हें शिकोवंक जाय आनी स्वता प्रत्येकान जर ही रोल आपूण फॉलो केली जाल्यार हे जे त्रास जाता ते त्रास जायचे ना. सिस्टमान जर रावन जर तेंच्यांनी गाडयो भितर घालीत जाल्यार बाकीच्यांक कोणाकूच त्रास जायचे ना. परत तांकां एकदां रिक्वेस्ट आहा की स्कुटरकारांनी भितरल्यो गाडयो भायर काडल्या शिवाय स्कुटरी भितर घालच्यो न्हू. टीम इंडियाची बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिखपाची हॅट्रिक. ऑस्ट्रेलियांत फाटोफाट दुसरे फावट 2-1 मारले. मॅन ऑफ द मॅच ऋषभ पंत, शुभमन गिलाचो धडाको, चिवट पुजारा, शार्दूल सुंदराचो ऑलरावंड परफॉर्मन्स, सिराज नटराजनाचे फायरी बॉलिंगेचे नेटार भारत ऑस्ट्रेलियांत अजिंक्य. 32 वर्सां उपरांत ऑस्ट्रेलियाची गब्बाचेर हार. Hard at that. Takes it on again. There's men back, but he's really got a hold of that. Oh, that's beautifully controlled. Is it into the gap? Good length too. Yeah! Outgone! Doesn't mind the fourth innings. Rahane takes on Nathan Lyon, takes him on beautifully. He runs down and he does hit it for 6. Crunched. Takes on the short ball. Shouts to catch it.
sweep. Steve Smith jogs after it. Yeah! Reverse the bowled him! It's full. It's down the ground. It'll be at least one. Saini, he's got an injury with the groin. It goes as far as the fence. India, incredible. Rishabh Pant is the star. India win the test. Young brigade of Indian players taking India through. Now, much deserved. If this isn't life in sport, I don't know what is. There will be young men who were the stars today. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. चार चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.